इतके कापस त्या साडीतल्या फोडून टाका पाहिजे आमच्याला दिला बरं 2000 माझ्या वाटतं ना त्यांची बुटात गेले आमच्या पोटा आम्ही इतकी एवढी फॅमिली सगळी बाहेर काढताय जायला स्प्रेड करू कशें की हांगा आयज टावन हॉलाची जी आसा डिजास्टराच्या अंडर ते डेमोलिश करचे म्हणून जी ऑर्डर पास केल्ली ती एक्झिक्यूट करपाची आयज दीस आशिल्लो कन्सर्न सीओक आनी पुलिसाक डायरेक्शन दिल्लें की तें काम एक्झिक्यूट करा म्हणून जशें आतां सीओन इन्फॉर्म केला की तांकां स्टे ऑर्डर मेळिल्ली आसा सो ताका लागून जें आसा हे कामाचें काम जे एक्झिक्यूट जावपाचें आशिल्लें तें आयज स्थगीत जाल्लें कशें की शांतप्रिय गांवाक शांतप्रिय पद्दतीन हें आसा जें काम जावपाक जाय कशें आसा सरकाराचें खंयचें जेन्ना आमी काम करता म्हणजे सांगे वाठारांत जें आसा आमी पिसफुली करपाचो अशें आमगेलो एक आमी ध्येय धरून आमी काम करता बट तेन्ना तांकां कळ्ळां की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट सो कलेक्टर मॅडमीन म्हाका फोन केलो आनी प्लस एडवोकेट चंद्र शेट्ये म्हणटा ताणें कॉल केलो एडिशनल एडवोकेट सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड वीथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर ते हांव कमेंट करपाक शकना कित्याक ऑनरेबल हायकोर्ट इज द हायेस्ट ऑथॉरिटी तांची कितें ऑर्डर आसा ती पळोवची पडटली आमी नोटीस धाडीत आसली आनी तांकां सोंपे बी आमी दिल्या 2 दिल्या ती शॉपां बी दिल्ली आसा ती भायर सरपाक रेडीच ना आतां म्हणून आमी जे स्टे हेजी पळय हे ऑर्डर येयली पळय ते प्रमाणे आमी तांकां काडलें पूण आतां तेंच्यांनी स्टे कॉपी हाडली आनी ते परत आतां रावचे पडले